वादळी वारे सयत आयिल्ल्या पावसान मंगळारा सांजे दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत धुमाकूळ घातलो। वादळी वाऱ्याक लागून एक झाड लायटीच्या वायरीचेर पडिल्ल्यान एकाच वेळार लायटीचे 7-8 खांबे मोडून पडले। तशेंच खांबे मुखेल रस्त्याचेर पडिल्ल्यान राती उसरा मेरेन येरादारीचेर परिणाम जालो। आज संग तुम्हाला सर हांगा आतां खांबे पडले हांगासर 6-7 कितें खांबे पडले तरी ते पट्टन कशें पडले वयल्यान हे आतां सारके ते सेंटरा मदीं पडले रोडार म्हणजे ते सायडीक पडोंक ना तरी बरें म्हणजे देवान तांकां बरें तांकां ह्या आतां वाटेर हेकना त्या पब्लीक लोकांक ते रस्त्यान लोक ह्या ते चलता कोणाचे गाडयो वयता कोण आपली येता पयलीं होटेन जोडून ह्या नाचता तरी तांकां ह्या आतां बरें तांकां देवान तांकां ह्या आतां वाटयलें तांकां आनी पट्टना सगळे खांबे सारके ह्या आतां मेन रोडारूच पडले। एक खांबो 7 खांबे पडल्या ते म्हणजे ते सायड बॉडी म्हणजे सायडीक पडोकूच ना ते सगळे मेन रोडाकूच सारके मेन रोडाकूच पडले मदीं पडले। 6-7 खांबे मोडले, वादळ हळिल्ले जाले आणि आमकां ते कांयच कळोंक ना आणि नशीब कोणाकूच काय जावंक ना। हे रस्त्यार खांबे पडले मेन रोडार ते कोणाकूच काय जावंक ना। ट्रॅफिक जाम जाल्ले ते मागीर लायटी वाल्यांनी बंद केले। त्या वाऱ्यान हांगासर एक झाड गुलमोहरचें झाड आसा ते पडले आणि ते लायटीच्या खांबे जे आसा ते वायरीचेर पडले आणि हांगासर जवळ जवळ 7-8 खांबे एका फाटोफाट पडले। एक विचित्रच वातावरण जालें, एका बरोबर एक 7-8 खांबे पडले। सगळे आतां हांगासर देव सगळे देवताचे कृपेन म्हणटा तशें हांगा कोणाक काय जावंक ना, कोणाकूच काय जावंक ना। ते झाड पडले, ते घर आसले ते सायडीक घराकूय काय जावंक ना आणि ते खांबे रस्त्यार पडले ते रस्त्यारूच त्या टायमार देवाचे जैन कोणाकूच काय जावंक ना। हायवे आसा तरी गाडयो येता वयता ताका कोणाक काय जावंक ना आनी लायट बंद उडयली आणि तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन काम केलें आणि वायरी बिरी सगळ्यो सोडयल्यो आणि सगळे लाखेरचे आमचे भुरगे आसले तेंच्यांनी हे रस्त्यार जे पोल पडलेले ते सगळ्यांनी उखलून सायडीक काडले आणि जी वाहतूक बंद जाल्ली ती परत वाहतूक सुरळीत जाली। त्याच प्रमाणे फायर ब्रिगेडीचे येयले लोक आणि तेंच्यांनी आतां पयलीं ग्रीन हिल बारा कडेन एक झाड पडलेलें ते काडलें आणि तशेंच हांगासरूय आमचे तो गुलमोहर पडलेलो पळय आणि थंयसर एक 5-6 फॅमिली आसा फाटल्यान तांकां येवपाक वचपाक प्रॉब्लम आसले। तेंच्यांनी रातीचे रात लेट येयले ते आणि ते झाडूय कट करून दिले।